येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। स्वताचेर गुळी घालून आत्महत्या केल्लो मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाच्या घरच्यांनी न्याय मागला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मागपा खातीर तेंच्यांनी आयतारा पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। आरोप्यांक धरिनात तो मेरेन प्रकाशाची कूड घेवचे नात अशें तेंच्यांनी पुलिसांक शिटकायला। शुक्रारा सकाळ फुडें मेर्शेचो पंच प्रकाश नायकान आपणेच आपल्या गुळी मारून आत्महत्या केली। आत्महत्या करचे आदीं तेणी आपल्या फ्रेंड्स ग्रुपार एक मेसेज घालून दवरलेलो। विल्सन गुदिनो आनी ताहिरान त्रास दिल्ल्यान आपूण हे पावल उबारलां अशें तेतून म्हटलेलें। देखून प्रकाशाचे फामिलीन बॉडीचो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मागला, तशेंच जांच्या नांवांचो प्रकाशान उल्लेख केल्लो तांकां दोगांकय अटक करपाची मागणी केल्या। म्हाका डॅडी म्हाज्या फुडल्यान करतालो अबावट ट्रान्झॅक्शन्स एंड स्टफ, तेन्ना तेंच्यांनी सगल्यांनी रॉंग स्टेटमेंटां बीन खूब कितें दिल्लेलें आसा पुलिसांक की आमी ह्या टायमार नाशिल्ले, आमच्यांनी हें करूंक ना तें करूंक ना। तशेंच आतां पुलीस म्हणटा की ते ट्राय करता, बट ट्राय करता आमी आसा पुलिसाच्या सपोर्टान, तेंच्यांनी ट्राय करचें आफोवचें फर्स्ट तेंकां हांगा बेश्टेच। आतां तेंच्यांनी तेंकां आतां फोर्स जाय, पावर जाय कितें हांव नको, कित्याक आतां समज आमच्या फॅमिलीन कोणाक कितें जाल्लें हांगा आनी डॅडी आशिल्लो, एक टायमार तो फूल गोवा हालोवन उडोवपाचो आनी पुलीस स्टेशनाचे सगळे आतां हे लोक सारको कामाक लावपाचो। आतां कोण ताका पॉलिटिशियन्स हांव न्हू कितें म्हणटा ते सपोर्ट करता म्हणटा, बट तेंच्यांनी खरें दाखोवंक जाय न्हू, दे शूड पूट प्रेशरायज ऑर समथींग की इन्क्वायरी काडत। CM म्हणटा की इन्क्वायरी काडला जाल्यार खंय आसा सगळें तें? काल तो सगळें इतलें जाला, खंयच्या तरी इव्हेंटाक गेला, अरे बाबा तुका पडला जाल्यार कर न्हू मातशें कितें। डिमांड कितें आसा? डिमांड कितें आसा ते बेगीनचे बेगीन तेंकां हाडचें तरी हांगा। नांवां तेजे विल्सन गुडिनो, तेणी नांव मेसेजार तेंचें मेन्शन केलां विल्सन गुडिनो, आनी ताहीर ताका हें करताले म्हणून। अरे तेंकां पयलीं हाडा तरी, विचारात तुमचे अरेस्ट करता म्हणटा, हाडा विचारा, ते बसून तुमी करना जाल्यार पुलिसांनी जावं IGP GD कोण आसा SP अजून कित्याक तांकां फॉलोअप जायना, कित्याक येना ते, कित्याक तांकां अजून मेरेन पावना ते? कित्याक पॉलिटिकल इश्यू काय फाल्यां एंटीसेप्टी बेल घेवपाचो आनी सरेंडर रावपाचें आनी हें करपाचें, विल सी लेटर ऑन, फाल्यां आदोगाद काडपाचो। साहेब म्हाका सांग, सपोज हे आतां जायना जाल्यार तुमचो नेक्स्ट एक्शन कितें आसतलो? नेक्स्ट एक्शन आतां कितें आसतलो, क्रायमाक वतलो फुडें। एक्शन घेतलें न्ही, एक्शन घेनासर हांवचें जायना अशें पळय। म्हळ्यार तुमी बॉडी हँडओवर बॉडी हँडओवर हांव रावला आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक। म्हजी भावाची बॉडी इतलो तेंपूय हांव दवरूंक शकना, हेंय सांगता तुमकां। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवनी, हेंचें कितें आतां करूनी पुलीस इज गिवींग एज अ फूल सपोर्ट। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। गोंयच्या खेळामळाचो विकास करपा खातीर नव्यो साधन सुविधा गोंयच्या मार्गार आसात। गोंय सुपुल्लें राज्य आसलें तरी खेळा विशींचो गोंयकारांचो मोग बरोच व्हड। तेका लागून 36व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर गोंयच योग्य सुवात। केंद्रीय खेळा मंत्री किरण रिजिजूची ही उतरां। नावेलेच्या खेळा प्रकल्पाचें शेनवारा उक्तावण जालें, त्या सुवाळ्यात तो उलयतालो। राष्ट्रीय खेळा खातीर गोंयांत 5 नवे इंडोर स्टेडियम बांदलेत। ह्या सगळ्या स्टेडियमांच्या उक्तावणा निमतान तो गोंयांत आसा। ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत खेळ सुरू जातले। उत्तर आनी पश्चिम बंगाल वरी गोंयाकय स्वताची अशी फुटबॉल संस्कृताय आसा। भारतीयांक खेळ ही जिणे पद्दत न्हय जाल्यार ती एक वास्तवताय अशें ताणें फुडें म्हटलें। आपके पास स्पोर्ट्स का अलग अलग इवेंट्स का जगह है। इंडोर स्टेडियम आजकल बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो ये मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम में बना है और साथ साथ में और फैसिलिटीज़ बनने वाले हैं। अगले 6-7 महीने में और बहुत सा फैसिलिटीज़ गोवा में आने वाला है। अक्टूबर 20 से नवंबर 4 ये आपका 36 नेशनल गेम्स गोवा में होने वाला है। राष्ट्रीय खेळांनी गोंयकारांनी वांटेकार जायत आपली छाप दाखोवची। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान उलो मारला। गोंयांत जातल्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीत 37 तरांचे खेळ पळोवपाक मेळटले। गोंय ताची येजमानकी करता आणि जवळपास ज्यो नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसा त्या नॅशनल गेमींक पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ द गेम्स 750 crores of rupees we are spending. More than 500 crores of rupees we had spent for the infrastructure. आणि 250 कोटी ऑर्गनायझेशनाक आमी अजूनही मोडपाचे आसा।
वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स हे फावटी गोंयांत ऑर्गनायज जातले आणि पयले फावटी हांव आत्तां गुरुदत्त भक्त हांकां विचारतालो की कितल्यो इव्हेंट्स म्हणजे कितल्या पद्दतीच्यो गेमी जातल्यो काय म्हणून 37 टायप्स ऑफ गेम्स ह्यो गोंयांत जातल्यो पयले फावटी आमच्या तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक जवळपास ताजे म्हणणे 35 पेक्षा चड गेमींनी भाग घेवपाक मेळटलो. अजुनूय हांव खूश जातलो जर 37 गेमींनी गोंयकारांनी भाग घेतलो आसत जाल्यार म्हाका आनीक चड बरें दिसतलें. म्हणून तर ह्या सालसेतींतल्या स्टेडियमाक आमकां मनोहर भाईंचें नांव दिता आसतना गोंय सरकाराक व्हड उमेद जाता, व्हड आनंद जाता आणि त्यांच्याच नांवान ह्या स्टेडियमाचें उक्तावण जाता आसतना आमकां खूब बरें दिसता. घडे नॅशनल गेम्स ह्यो पयलीं आयिल्ल्यो ताज्याय पयलीं आणि ताका पयशेय मेळ्ळे पण ते पयशे खंय गेले ते आमकां कळोंक ना. बाबूक थोडेशे खबर आसतले खंय खंय गेले ते तेन्ना आमकां कळोंक ना कारण बाबू तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो. पण एनी हांव योगायोगान बाबू परत एकदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो आणि करपाचो योगूय बी ताच्याच हातींतल्यान ह्यो आयल्यो. आज परत तोच स्टँड मागलो हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर, म्हाज्या हातीन नॅशनल गेम. अरे येदो व्हडलो हिंदुस्थानाचो इव्हेंट, स्पोर्ट्स इव्हेंट हो म्हाज्या हातीन मेळ्ळो करपाक. हे प्रोजेक्ट आनी कोणा कडेन कापासतात नासलेली करपाची. हे प्रोजेक्ट करूं शकतात ते हेच गव्हर्मेंट आणि हे सारको कंप्लीट करून दाखोवपी ते हेच गव्हर्मेंट आसतलें. हो कमीत कमी 700 कोटीचो अख्खो नॅशनल गेम ऑर्गनायझेशन. हे कमी न्ही पयशे, हे पयशे हाडपाक जाय आनी करपाक जाय. आज आमी 5 स्टेडियमाची एक बरोबर उद्घाटन करतात. हर एक स्पोर्ट्समॅनाक की तयार जाय, हर एक एसोसिएशनाक आव्हान करता तेणे चालू करात प्रॅक्टीस करपाक आणि नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे मेडल घेवपाक. म्हाका चडांत चड म्हाका उमेद आसतली जेन्ना नॅशनल गेमीक चडांत चड आमचे गोंयकार पार्टिसिपेट जातले तेन्ना. आमच्या चीफ मिनिस्टराक उमेद आसतली की आमचे चडांत चड भुरगे नॅशनल गेमान पार्टिसिपेट जायत. म्हणून हांव मागता कारण तुमचें काम आतां सावन चालू जावपाक जाय. नावेलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली खेळा प्रकल्पा उपरांत पणजे कांपालच्या खेळा प्रकल्पाकय आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें नांव दितले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा ही घोशणा केली. पळयात. सगळ्यात पयलीं मल्टीपर्पज हॉल आमी कांपाल हांगासर जो उक्तावण करपाचो आसा म्हणजे ताची कॉस्ट 20 कोटी पेक्षा म्हणजे पणजेचे आमचो बाप उदय मडकयकर हांगासर आसा. तांच्यांनी म्हटलां की तांचोय मोठो आमकां फोर्स आसा. पणजेकार सगळे पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात हे आनी ताच्या बरोबरचे सगळे डेलिगेट्स आमच्या कडेन आयले की परत एकदा म्हणजे पणजेच्याय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक मनोहर भाईंचें नांव दिवपाक जाय. आमी तांकां ऑलरेडी म्हटलें की आमी नावेलींतल्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचो बांदता आमी इंडोर स्टेडियम. ताका ऑलरेडी आमी मनोहर भाई पर्रीकारांचें नांव दिलां. तांचें म्हणणें आसा ताका तुमी दियात कारण सालसेतकारांचो मोग तसो भाईचेर आशिल्लो पण पणजे ही ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली आणि हे करपाक ताजें सगळ्यांत व्हडलें योगदान आशिल्लें. भाईंचें स्वप्न आशिल्लें की नॅशनल गेम्स गोंयांत जावच्यो. घडे नॅशनल गेम्स ह्यो पयलीं आयिल्ल्यो ताज्याय पयलीं आणि ताका पयशेय मेळ्ळे पण ते पयशे खंय गेले ते आमकां कळोंक ना. बाबूक थोडेशे खबर आसतले खंय खंय गेले ते तेन्ना आमकां कळोंक ना कारण बाबू तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो. पण एनी हांव योगायोगान बाबू परत एकदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो आणि करपाचो योगूय बी ताच्याच हातींतल्यान ह्यो आयल्यो. पण हांव मुद्दामून बाबूदाय मडकयकर आणि बाबूश मोन्सेरात जरी हांगा नाशिल्लो ताका सांगपाक सोदता की मल्टीपर्पज हॉल इंडोर हॉल हो कांपाला वयलो ताका स्विमींग पूलूय आमचो कंप्लीट करपाचो आसा. Not only for the indoor hall but entire for the sports complex. Again we are giving the name of the Sri Manohar Parrikar for the sports complex of the Panjim and today we are announcing that entire sports complex we are giving the name. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. वर्ल्ड कपात भारत पात्र जावपाक शकता. गरज आसा ती फकत बरे खेळगडे आणि सरकारा कडल्यान मेळटल्या तेंक्याची. आयतारा GFAचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावन सांगले. वर्ल्ड कपात राष्ट्रीय पंगड कित्याक फाटीं उरला तेचे राजावय तेणे दिलें. पळयात.
फुटबॉलाक तरी पळयलो तूं महाराष्ट्रांत वच, तामिळनाडू वच, बिहार वच, मणिपूर वच, गोवा यो, कलकत्ता वच, कर्नाटका वच, फुटबॉल इन ब्लड, आमच्या रक्तान आहा फुटबॉल. पूण एक अजाप दिसता की सेकंड लार्जेस्ट पॉप्युलेशन फुटबॉल आमच्या रक्तांत आसतना आमची गेम वर्ल्ड कपाक वचना. आयसलँड 40,000 लोक वर्ल्ड कपाक गेले. कॅमेरॉन धाकटीचो एक गांव वर्ल्ड कपाक गेले. अमेरिका इज अ बेसबॉल पीपल, दे मेड अ फुटबॉल गॉन फॉर द वर्ल्ड कप. Japanese government support gone for the World Cup. But here, Goa or India or Maharashtra, the India government should be support for the football, courage financially and all, then only India will go for the World Cup, otherwise no. And आमची खूप अकॅडमी आहा. ल्हान अकॅडमींतल्यान वयर आनीक अकॅडमी करपाक जाय 12 वर्सांची 18 वर्सांची. आनी त्या लोकांक त्या भुरग्यांक 400 भुरग्यांक सिलेक्ट करपाक जाय ऑल ओव्हर इंडिया. इस्कॉल त्यांना दिवप, फॅसिलिटी दिवप, एक कोच फॉरेन एक कोच इंडियन, सगळी फॅसिलिटी दिवप. जो कोण पुअर आहा ते फॅमिली पयशे दिवप. एक वर्साक उमक्या भुरगे बारकाले दुसरे बारकाले 40 जाणां दवरपाचे. 5 वर्सांनी तरी क्वॉलिफाय धाडले. 200% इंडिया फुटबॉल विल बी क्वॉलिफाय गो फॉर द वर्ल्ड कप. फुटबॉल वयर येवपाक आनी इंडियेच्या लेवलाचेर आमी वर्ल्ड कप वचपाक. कित्याक आज तूं पळयत जायत रोनाल्डोचें बाजेट, आमचे गोंयचे बाजेट, रोनाल्डोचे बाजेट एक वर्साचे इतलो पेमेंट प्लेयर, नेमर, मेसी इतलो पगार. आनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक फुटबॉलाक घालपाक जाय. कारण क्रिकेटाक घातलो देर शूड बी द गॉडफादर टू टेक द चान्स. फुटबॉलाक गॉडफादर नाका. बरो प्लेयराक कोणूच क्लब वता, यू कॅन अ जॉब. सो माय हंबल रिक्वेस्ट सारकें प्रेस, मिडिया, एवरीबडी, तुम्ही जाता तितले आमचे फुटबॉलाक हें दिवपा जाय. पेपराचेर सदांच फुटबॉलाचेर हाडली जाल्यार जरूर इंडियेचो गव्हर्मेंट दोळे उगडटलो. जाणा फुटबॉल तो वयर हाडटलो, फायनान्शियली सपोर्ट जाय आनी तुमचो सपोर्ट जाय. सो हांव मागतां कोणेच कितें अशें जाल्यार राग धरपाक न्हू. हांव ऑनेस्टली उलयता तुमकडे, हार्ट टू हार्ट उलयतां. आज आमी ना, आमी मनीस येतलो म्हूण वयतलो, पूण फ्युचराक आमी आमचें एक मोन आसूं दी इंडियेची टीम वर्ल्ड कपाक वचपाक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोनसडो कोयर प्रकल्पात आता शेजारच्या गावांचो ओलो आणि सुको कोयर येतलो. नावेलेचो आमदार लुईजून फॉलेरोन आयतारा दवल्लेचे ग्रामसभेत तशी घोषणा केली. कोयर आणि ट्रान्सफॉर्मर ह्या 2 विशयांचेर दवल्ली पंचायतीचे ग्रामसभेत गरमागरमी जाली. थळाव्यांक जाप दितना थळावो आमदार लुईजून फॉलेरोन सांगलें, कुशीच्या गांवांतलो सुको आणि ओलो कोयर घेवपाची सोनसडो कोयरा प्रकल्पान तयारी दाखयल्या. तशें जाल्ल्यान नावेले मतदारसंघातलो कोयरा विशय सुटावो जातलो. फॉलेरोचे म्हणणे पळयात. आपण तुका 2 गार्बेज प्लांट दिलो. नाव 1 मिनिट लेट मी कंप्लीट. आता ते गार्बेज प्लांटाची कोणी गरज पडची ना. कित्याक संसडो
जुई garbage plant Yopa that will take care of all the neighboring villages. So this particular thing, even though it is passed, government may not put it and government may not require it also. कित्याक हे जे संस्थो व्हडले प्लांट येयले जाल्यार आमची एटलिस्ट नावेली मतदारसंघात 5 पंचायतांची कसली भिरांत ना आमगेर गार्बेज वेट एज वेल एज दिस विल गो देयर ओके बट आय हॅड गॉट इट अप्रूव्ड एज पर युअर पंचायत रेजोल्यूशन कळपाक जाय आशिल्लें म्हणजे खाली आसा कित्याक आमी हांगा गार्बेज वेट गार्बेजींग हे घेवपाक केल्ले मिशीन तो लोकांनी थोडो ओपोज केलो कित्याक हांगा सरावंडींग घरां आसा म्हणून सो ताका लागून लोकांनी आमकां खुबशे कुमदा लँड आसा हांगा खंय दवले गांवांत त्या लोकांनी सांगलें की हांगा कुमदाचे जे कोण एटोर्नी आसा आनी MLA गांवकार आपय आनी ती आमी नोटिफाय करया आनी एक रेजोल्युशन घेवन गव्हर्मेंटाक धाडया टू फिक्स दॅट जे मुखारले जे गार्बेजीचे इशू आसा ते मिशनरी किंवा जे आमचे MRF हे आमकां वेस्ट मॅनेजमेंटान ऑलरेडी लेटर धाडला की तुमी तो बेलिंग मिशीन जाता तितले बेगीन घेवपाक कित्याक नाजाल्यार आमचो सुकोय कचरो व्हरपाना म्हणून सो आमी इन प्रोसेस आसा जाता तितले बेगीन तो जमीन एक्वायर करून आमकां बेलिंग मिशीन घालपाक आनी प्लस वेटाच्यो कितें तरी म्हणून ज्या भशेन आज जे इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळा जे लुईजीन फालेरान दिला की संसोड आज बेगींतलो बेगीन ते रेडी करतात आनी आमचे सरावंडींग एरिया तितले आमी दोनी कचरो आमी संसोड्याक दिवंक शकता आनी तशें जाल्यार वी पंचायत विल बी व्हेरी हॅपी फॉर दॅट आनी आमी पंचायत फ्रॉम द रूट लेवल वी आर रेडी टू टेक द गार्बेज फ्रॉम हावस टू हावस फक्त आमकां आमी फाटीं कित्याक पडटा आमकां जागो ना म्हणून इतल्याच कारणां खातीर आमी गार्बेजीक लागून फाटीं पडटात एक जर जागो आमकां मेळ्ळो संसदा जर आमचे घेता म्हणटा जाल्यार आमी घरांनी वचोन प्रत्येक घरान वेट आनी सुको कचरो हे गार्बेज कलेक्ट करपाची काम जे आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायती आसतली ती आमी बरी भशेन पार पडटले दवल्लेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार ताळगांव पंचायतीन 1959 पंचायतीचे कचेरे खातीर म्हण बांदिल्लो रूम ताळगांव कोमुनिदादेन परत मागला प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या कडल्यान ट्रिब्युनल आनी ट्रिब्युनलींतल्यान परत जिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावला राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करिनासतना हो रूम परत कोमुनिदादी कडेन दिवचो अशें कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागला पळयात कोमुनिदाद आनी ताळगांवचे ग्रामपंचायती मदीं कोफुसांव जाला कोमुनिदादीच्या म्हणणे प्रमाण 1958 वर्सा कोमुनिदादीची जमनी ताळगांवचे पंचायतीन कचेरे खातीर रूम बांदिल्लो 2001 ताची दुरुस्ती जाली आनी अजुनय थंय काम चल्लां पूण कोमुनिदादेक विश्वासांत घेनासतना देखून तांणी हें प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या कडेन दिलें उपरांत ही केस ट्रिब्युनलांत गेली थंय सावन ही केस जिल्लोधिकाऱ्यानच हाताळची असो आदेश आयिल्ल्यान ही सुवात जाता तितले बेगिना आमची सुवादीन करची अशें कोमुनिदादीन मागलां पळयात Comunidad Hall, which was constructed in 1958, started construction in 1958, and it was ready by 1960. We had the first inaugural in 1961. 90s, we started having issues of the construction of the Comunidad, where we had to repair the Comunidad Hall. In early 2001, we wanted to repair the Comunidad Hall. In order to repair the Comunidad Hall, we had to collect certain documentation, including the ownership details, so that we could do the necessary arrangements to repair it. At that time, we found out that a document which, although it is not as per the legal requirement, that is Form 114, which has the name of Panchayat on it. Office. Panchayat office was shown on Form 114. When we went to the tribunal, we went through the due process to get this name change done on the Form 114, and the tribunal passed the judgment to say that the necessary arrangements should be done by the deputy collector according to the 103, Article 103. It continued to be delaying the process to do the changes until now, right now. With the government involvement
since they are the MLAs and the minister, they started putting their own pressure to avoid, giving us the necessary room which we were looking forward for. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. पद्मश्री रणजित देसाईच्या तुझी वाट वेगळी ह्या नाटकाचो संगीत प्रयोग कला अकादमीच्या संगीत नाटक महोत्सवात सादर जालो. शिवानंद दाबोलकार ह्या गोंयच्या तरणाट्या संगीतकारान दिल्ल्या सृजन संगीतान लोकांचेर मोनळे घालो. कोरगांव पेडणेच्या रघुगोन शेठ सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडळान कला अकादमीच्या नाट्य महोत्सवात तुझी वाट वेगळी ह्या नव्या नाटकाचो प्रयोग यशस्वी रितीन सादर केलो. फामाद दिग्दर्शक रामदास परबान तेचें दिग्दर्शन केलां. सांखळेच्या रवींद्र भवनात 6 जानेवारीक सुरू जाल्लो 9 दिसांचो हो महोत्सव 17वेर सोंपलो. कट्यार काळजात घुसली, शिर्डीचे श्री साईबाबा, संशय कल्लोळ, सौभद्र, हे बंध रेशमाचे, पाणीग्रहण, आराधना आणि तुका आकाशा एवढा ही नाटकांय आगळे वेगळे शैलीत सादर जाली. पळयात तुझी वाट वेगळी नाटकातले काय देखावे. संस्कार घडले तरी जरूर ना कमी. चंदा, तू गाणं शिकशील? शिकवणारा भेटला तर जरूर शिकेल, पण सरकार तसा दाता भेटायला हवा. चंदा, 7 जन्म पुरे इतकं मी तुला दे. मामुली ठुमरी गजलचा खेळ घेऊन गाण्याची जाण उमजत नाही. क्षमा करावी पंडितजी, मी म्हणणाऱ्या गवळ्यांना देखील ठुमरी गजलचा तोल सांभाळता येत नाही हे मी पाहिलंय. रवींद्र भवन सांखळेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार. आणि आता मारूया हेर खबरांचेर नदर. पळया न्यूज रावंड अप. फेब्रुवारीचे 1 तारखेर आबोल्याचे फेस्त जाता. फेस्ताची संकल्पना जावन आसा गोंयची माती. 2001 वर्सा सावन आबोल्यांचे फेस्त मनयतात. गोंयच्या परंपरांची माहिती लागीं करप हो फेस्ताच्या आयोजना फाटलो हेत. सांखळेच्या फ्रेंड सर्कलान शेनवार दिसा कबड्डी आणि अखिल गोंय बॉडी बिल्डिंग सर्तीचे आयोजन केला. बॉडी बिल्डिंग सर्त 55, 60, 65, 70, 75 आणि 75 किला वयर अशा 6 गटांनी जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा भुरग्यांनी वैज्ञानिक संस्थांक भेट दिवन म्हायती घेवची, पूण आपूण लोकां खातीर वैज्ञानिक पार करूंक सोदता त्याच्योच फायली आडोवन दवरल्यात, असो प्रस्न विचारला रोहन खंवटेन. पळयात. हांव हांगा सायन्स पार्क करून लोकांक दिवंक सोदता, थंय तुमी फायली आडायल्ल्यो आसा आनी दुसऱ्या कडेन सांगता भुरग्यांक वच म्हणून. खंय आसा सायन्स पार्क? when it comes to bills, these bills are lying on CM's table from the time when I was out as a minister. Why are they not finding space to be introduced? Because CM has his own vested interest along the belt. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चवरिया आणि दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. आणि याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.